स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जावपी दुल्लाचे प्रदूषण आटपात हाडपाक सरकाराक पुरायेन अपयश आयला। उच्च न्यायालयाच्या जुइजांच्या पळोवणे उपरांत तरी प्रदूषण नियंत्रणात येतलेशे दिसताले, पूण खंयचे कडेन कांय ना। पणजेंतल्या स्मार्ट दुल्ला प्रदूषणाचो हो खासा रिपोर्ट गोमंतकान तयार केला। राजधानी पणजेंतल्या दुल्लाचे प्रदूषण आटपात येतले अशी आस्त आशिल्ली, पूण प्रदूषणाचे प्रमाण वाडतूच आसा। ह्या दुल्लाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक लेगीत आडखळ जाता। ते भायर घरां, दुकानां आनी बिल्डिंगो तशेंच आशी कुशीकची झाडां लेगीत दुल्लान माखल्यात। दुल्लाचे प्रदूषण जाता म्हणून टँकरान उदक मारपाचो प्रकार सध्या पणजेन पळोवपाक मेळटा आनी ह्या प्रकाराक लागून सांतिनेज चर्ची सामकेल्ल्या रस्त्याचेर चिकोल जावपाक लागला। आता ह्या चिखलांतल्यान वाट काडीत लोकांक पणजेंतल्यान पासार जावचें पडटा। हरवळेच्या श्री रुद्रेश्वर देवस्थानात पालखी उत्सवा वेळार जाल्लो वाद आता पुलिशेंत पावलो। पालखी मिरवणुके वेळार गोंधळ घालून धक्काबुक्की केल्ल्याचो आरोप करून देवस्थान समितीन विरोधी गटा आड दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या। रुद्रेश्वर देवस्थानात निर्माण जाल्ल्या वादा उपरांत भंडारी समाज आक्रमक जालो। फुडाराक हो वाद कितें मोडण घेता तें मात पळोवचें पडटलें। सकारात्मक दृष्टिकोन दवरून लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक सुरवात केल्या अशें स्पश्ट मत भाजपाची लोकसभा उमेदवार पल्लवी धेंपोन मत उक्तायले। ती मडगांवां मार्केटांत प्रचारा वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना उलयताली। दक्षिण गोंयची लोकसभेची उमेदवार पल्लवी धेंपोन लोकांकडेन संवाद साधलो। मडगांवां मार्केटांत ती आपलो प्रचार करते वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना उलयताली। सकारात्मक दृष्टिकोन दवरून लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक आपणे सुरवात केल्या अशें स्पश्ट मत भाजपाची लोकसभा उमेदवार पल्लवी धेंपोन उलोवप केलें। आपूण हांगा तुमचे पयशे मागपाक न्हय जाल्यार तुमचो तेंको मागपाक आयला, गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान म्हटलें। UK गोंयच्या क्रिस्तांव भावाच्या एका कार्यावळी वेळार विजय सरदेसाय उलयताले। सरकार गोंयकारपण सोंपोवपाक उठला। खेळ तियात्राचेर टॅक्स लावन सरकारान आपली भुमिका दाखोवन दिल्ल्याचो आरोपूय विजय सरदेसायान केलो। गोंयांत रावनूच गोंयकारपण राखपाक जाय अशें कांय ना, भायल्या देशांनी रावून सुद्धा गोंयकारपण राखूं येता हे तुमी दाखोवन दिल्ल्याचे विजय सरदेसायान UKतल्या गोंयकारांक सांगले। हांव हांगासर तुमचो पयसो मागपाक येवंक ना, गोंयकारपण राखतले जाल्यार तुमचो तेंको गरजेचो आसा आनी तो तुमी दिवचो अशें आव्हानूय ह्या वेळार विजय सरदेसायान केलें। माशे काणकोणा मडगांव कारवार महामार्गाचेर कदंबा बस आनी कारी मदीं जाल्ल्या अपघातांत एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार 6 जाणांक गंभीर दुखापत जाली। अपघातांत मार लागिल्ल्या 6 जाणांक उपचारा खातीर मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केले। ह्या अपघातांत एकल्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो। माशे काणकोणा मडगांव कारवार महामार्गाचेर कदंबा बस आनी कारी मदीं हो भिरांकूळ अपघात घडलो। 6 जाण गंभीर जखमी जाले, तांकां मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केलेले आसा।
खासदार म्हणून वेचून येतकीच आपूण सगळ्यात आधी मोरजेच्या प्रकल्पांक प्राधान्य दितलो अशें भाजपाचो लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक हाणें सांगलें. मोरजे प्रचारा वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना श्रीपाद नायक उलयताले. सगळ्यात पयलीं मोरजेच्या प्रकल्पांक आपूण प्राधान्य दितलो अशें म्हणून जर आपूण खासदार म्हणून वेचून आयलो जाल्यार आपूण हें काम सगळ्यांत पयलीं करतलो अशें आश्वासन श्रीपाद नायक हाणें दिलें. मोरजे प्रचारा वेळार तो उलयतालो. पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना श्रीपाद नायकान अशें वक्तव्य केलें. जर आपूण खासदार म्हणून निवडून आयलो जाल्यार मोरजेच्या सगळ्या प्रकल्पांक प्राधान्य दितलो अशें उलोवप श्रीपाद नायकान केलें. सांगोळडा हांगासर मल्लान विला हांगासर पुलिसांनी IPLाचेर जावपी बॅटींग रॅकेटाचेर धाड घातली. गुजरातांतलो ठक्कर कल्पेश भाई चंदुलाल, ठक्कर संदीप कुमार जयेश भाय आनी पटेल मयूर ह्या 3 जाणांक अटक केली. ह्या धाडेंत 10 मोबायल फोन, 12 लॅपटॉप, 3 नोटबूक आनी 3 रावटर अशें सांपडिल्लें आसा, जाची किंमत 4,50,000 रुपया आसा. त्याच बरोबर फुडलो तपास चालू आसा आनी जे कोण आतां IPLच्या दरम्यान अश्यो रॅकेटां चलयतले बॅटिंगे खातीर तांकां अटक करतले ताचेर नजर दवरून आसा अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हाणें सांगलें. सांगोळडा हांगासर मल्लान विला हांगासर पुलिसांनी IPLाचेर जावपी बॅटींग रॅकेटीचेर धाड घालून हे सामान जप्त केलें. त्याच बरोबर हे बॅटींग करप्यांकूय अटक केली. आप नेत्यांनी केल्ल्या मध्य धोरण गैरव्यवहार प्रकारांत ह्या आरोपांत तपास यंत्रणा तपास करीत आसा. गैरव्यवहारांतलो सगळो जो पयसो आसा तो खंय गेलो हें आजून दाखयल्लें ना असो प्रश्न दिल्ली सरकारांतली मंत्री आतिशा हाणें ह्या वेळार उपराशिल्लो. केजरीवाल आतां बेगिनांतल्या बेगीनूच तुरुंगांतल्यान भायर सरतले असो विश्वास लेगीत आतिशी हाणें व्यक्त केलेलो आसा. मध्य धोरण प्रकरणांत CBI कडेन 294 जाल्यार ED कडेन 162 साक्षीदार आसात. दोनूय तपास यंत्रणा सध्या 50,000 परस चड पानाचें दोशारोपत्र तांच्यांनी तयार केल्लेलें आसा. मात एकूण साक्षीदारां पैकी फकत 4 लोकांनीच साक्ष दिलेली आसा. लोकसभा वेंचणुकेच्या तोंडार पुलीस आनी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आंध्र प्रदेशांतल्यान एलेरू जिल्ल्यांत एका बसीच्या तपासणी वेळार 22 लाखाचो बेहिशोबी रोकड जप्त केलो. ही जप्त केलेली रोकड आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन महामंडळाच्या मालवाहू बशींत सापडली, जी हैदराबादांतल्यान जांगरेड्डी गुड्डेमाला हांगासर वताली अशी माहिती पुलिसांनी दिली. ह्या आठवड्यान तुमकां जर बँकेन कितें म्हत्वाचें काम असल्यार फकत 3 दिसूच तुमकां बँक उगडी सापडटली. ह्या आठवड्यात बँक फक्त 3 दीस बंद उरपाक शकता. म्हणजेच ह्या सबंद आठवड्यात बँकान फक्त 3 दीस काम आसतलें. ह्या आठवड्यान कांय सुटयो आसात. त्याच बरोबर म्हयन्याचो दुसरो शेनवार लेगीत आशिल्ल्यान देशभरांतल्यो बँको सध्या बंद आसपाक शकता ह्या आठवड्यात. ह्या आठवड्यान गुढीपाडवो तशेंच ईदाच्यो सुटयो लेगीत आसा. बँक केन्ना बंद दवरतले ते आतां पळोवचें पडटलें. पूण ह्या सप्तकांत 3 दीस बँकेचो वेवहार बंद आसपाक शकता.
उत्तर गोयच्या नवोदय विद्यालयाच्या 6च्या प्रवेश परीक्षेत घोळ जाल्ल्याचो आरोप करीत कांय पालकांनी सत्तरीचो मामलेदार राजेश साखळकाराकडेन चौकशेची मागणी केल्या। गोंयांत 2 नवोदय विद्यालयां आसात। ह्या विद्यालयांत फकत गोंयकार विद्यार्थ्यांकूच प्रवेश सक्तीचो आसा। मात उत्तर गोयच्या नवोदय विद्यालयाच्या 6च्या प्रवेश परीक्षेत घोळ जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले। ह्या प्रवेश परीक्षेत सुमार 500 भुरगीं बशिल्लीं। परीक्षेत 80 विद्यार्थी पास जाले, पूण पास जाल्ल्या 80 विद्यार्थ्यां मदीं 25 महाराष्ट्रांतले विद्यार्थी आशिल्ल्याचो आरोप पालकांनी केला। ह्या सगळ्या प्रकारची खोलायेन चौकशी करपाची मागणी पालकांनी केल्या। काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो लोकसभा उमेदवार विर्यादो फर्नांडीस हाणें प्रचाराक सुरवात केल्या। सोमारा केपें मतदारसंघात विर्यादो फर्नांडीस हाणें प्रचार केलो। ह्या वेळार केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टा हजर आशिल्ले। दक्षिण गोंयचे मतदार ह्या फावट लोकमताची शक्ती कितें आसता तें मतदानांतल्यान दाखोवन दितले अशें विधान विर्यादो फर्नांडीसान केलें। सोमारा पेडणे नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष पदाची वेंचणूक जाली। नगराध्यक्ष पदाचेर शिवराम तुकोजी आणि उपनगराध्यक्ष पदाचेर विशाखा विश्राम गडेकार हांची बिनविरोध वेंचणूक जाली। सध्या IPL चालू आसा आणि त्या खातीर मॅचीचेर बॅटिंग लावपाचे बेकायदेशीर प्रकार चालू आसात। आयतारा सांगोळडा पुलिसांनी हांगा बॅटिंग रॅकेटाचेर धाड घालून गुजरातांतल्या टोळयेक अटक केल्या। ह्या फाटभुंयेर उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल उलयताले की तांच्यांनी हे मोबायल फोन्स तशेंच लॅपटॉप आणि जे कितें ह्या बॅटिंगेक सामान लागताले ते जप्त केलात। 3 रावटर आशिल्ले तातूंत हाचो जो ह्या म्हालवाजाचो जो खर्च आसा तो एकूण 4.5 लाख रुपया आसा अशें पुलिसांनी सांगिल्लें आसा। सध्या IPL चालू आसतना मॅचीचेर बॅटिंग लावपाचे बेकायदेशीर प्रकार खूब चालू आसात आणि हाचेर नजर दवरून आसात अशें उप अधीक्षक अक्षत कौशल हाणें सांगलें। म्हारगाय तेंगशेर पावल्या, शेतां करप परवडना, उत्पादनाचो खर्चूय हाती भायर गेला। ताका लागून सरकारान भात शेती खातीर आधारभूत किंमत वाडोवन दिवची कुडतळेच्या शेतकऱ्यांची मागणी आसा। शेतकऱ्यांक शेत रोवपा खातीर वेगवेगळ्यो अडचणी येतात। शेतां मेरेन वचपा येवपा खातीर रस्तोय ना। सगळेच वाटेन हाल जाल्यात अशें शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसा।
खासदार म्हणून वेंचून येतकीच आपूण सगळ्यात आदी मोरजेच्या प्रकल्पांक प्राधान्य दितलो अशें भाजपाचो लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक हाणें सांगलें. मोरजे प्रचारा वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना श्रीपाद नायक उलयताले. शेनवारा राती शिवोले डॉमिनोज शॉपा लागसर 4 जाणां मदीं वाद निर्माण जालो. चौगांनी मेळून 2 जाणांक खंय बरेच मारले. ह्या संदर्भात हणजूण पुलिसांनी 2 आरोप्यांक अटक केल्या जाल्यार बाकीच्यांचो सोद घेवप सुरू आसा. एका गाडयेंतल्यान घरांतल्या सामानांचो कोयर रस्त्या कुशीक उडोवपाचो प्रकार शिवोले हांगासर घडलो. शिवोले ते म्हापशा हावसिंग बोर्ड रस्त्याच्या कुशीक महिंद्रा बोलेरो पिकअपींतल्यान कोयर उडयतना शिवोले मार्ना पंचायत वांगडी विलियम फर्नांडीस हाणें पळयलें आनी पुलिसांक ताणें कळीत केलें. कोयर उडोवपाक सांगपी पात्रांव राजस्थानाचो अशें कोयर उडोवप्यान सांगलें. जो मेरेन पंचायतीक दंड फारीक करिना तो मेरेन पुलिसांनी तांची गाडी जप्त केल्ली आसा ती परत दिवची न्हय अशी मागणी पंच वांगडी विलियम फर्नांडीसान केली. गोंयांत सध्या कालोराचें प्रमाण खूब वाडलां. फाटल्या 2 सप्तकांतल्यान कालोराचें प्रमाण वाडिल्ल्याचे अणभव येता. गोंयांत हीट वेव्ह येवपाची शक्यता आसा. वातावरणांत हो बदल कित्याक जाता सध्या ते हवामान खात्यान आमकां कळीत केलेलें आसा. हीट वेव्ह सध्या गोंयांत येवपाची आसा. 7, 8 आनी 9 तारखेक गोंयांत हीट वेव्ह येवपाची आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केल्लें. त्या खातीर चडांत चड उदक पिवप जाका लागून आपल्या भलायकेचेर परिणाम जावचो ना, भलायकी बरी उरतली. गरमेच्या दिसांनी चडशें उदक पिवपाकूच जाय अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. गोंयचो मोटरसायकल पायलट हो गोंयच्या येरादारी वेवस्थेंतलो एक म्हत्वाचो घटक आसा. राती उजरा मेरेन बस मेळूंक ना जाल्यार मात पायलट आसतलो हाची गॅरंटी पयलीं पासून आसा. मात सध्या ह्या पायलटांचो हो वेवसाय ल्हव ल्हव काबार जायत चल्ला. पयलीं 3,500 मोटरसायकल पायलट गोंयभर आशिल्ले, मात आतां तांचो आंकडो देंवून आतां 2,000चेर पाविल्लो आसा. हाचें मुखेल कारण म्हटल्यार फाटलीं 9 वर्सां मोटरसायकल पायलटाचो परवानो दिवप येरादारी खात्यान पुराय बंद केला. पायलट सेवेची गरज सोंपली अशी ना, मात पायलटांक सरकारान आदार दिल्यार हो वेवसाय परत नेटान चलपाक शकता अशी प्रतिक्रिया अखिल गोंय मोटरसायकल पायलट संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश ठाकूर हाणें व्यक्त केल्या.
म्हापशेच्या नुस्त्या मार्केटांतल्या नुस्तेकारां आनी RTI कर्मचाऱ्यांमदीं कांय दिसा फाटीं वाद जाल्लो। ह्या प्रकरणांत म्हापशे पुलिशेन चॅप्टर केस दाखल केल्ल्यान आतां नुस्तेकारां बरीच चाळावल्यात। RTIच्या कर्मचाऱ्यांक छळ आनी फसवणूक केल्या अशी बायलां नुस्तेकारांची कागाळ आसा। लोकसभा वेंचणुकेंत कोण जिखतलो आनी कोण हरतलो हे गोंयचे मतदार थारयतले ते ॲडव्होकेट रमाकांत खलप सांगपाक शकना। मात ॲडव्होकेट रमाकांत खलप ही लोकसभा वेंचणूक हारतलो अशें विधान उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हाणें केलें। काँग्रेसीची सध्या आवतिकाय जाला अशें श्रीपाद नायक हाणें म्हटलें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना म्हटल्यार मनसे महायुतीत देंवतले काय ना अशी चर्चा आरती परती फाटीं सुरू आशिल्ली। राज ठाकरेन अमित शाहांची भेट घेतिल्ल्यान ह्या चर्चेक बरोच पोत आयिल्लो। त्याच बरोबर मनसेक बॉम्बेतली एक जागा दितले अशें उलयलें वता आयकपाक आयला। मनसे काय फाटल्या काळा पासून चर्चेत आशिल्ली। विशेष म्हटल्यार मनसेन हिंदुत्वाचो अजेंडा घेतल्या पासून आमी खूब लागीं पावल्या अशें देवेंद्र फडणवीस हांचें म्हणणें आसा। अंटार्क्टिकाचेर चीट धाडपाची आसा जाल्यार पत्तो बरयतना तुमकां पिन कोड गोंयचो घालचो पडटा। अंटार्क्टिकाचेर भारताची 2 संशोधन केंद्रां आसात, एक मैत्री आनी दुसरें भारती। दोनांय मदीं 3000 किलोमिटराचें अंतर आसा। मजेची गजाल म्हळ्यार दोनूय केंद्राचेर 2 पोस्ट ऑफिस उक्ती केल्या आनी ही दोनूय पोस्ट ऑफिसां गोंय पोस्टल विभागा कडेन जोडिल्लीं आसात। भारती ह्या संशोधन केंद्राचेर पोस्ट ऑफिस उक्तावणाचो सुवाळो हालींच जाल्लो। पणजेचे फाउंटेन्स भाग लॅटिन क्वार्टर्स म्हणून खूब फामाद आसा। हांगासरलो इंडो पोर्तुगीज पद्दतीन बांदिल्ली ही सगळी घरां जी आसा ती पोर्तुगालाच्याच एका शारांत गेल्ल्याचो आमकां अणभव दिता। पूण हांगाचें वैशिश्ट हांगासल्या लोकांक तांच्या तकलेक ताप जाल्लो आसा। हांगासले पर्यटक थळाव्या लोकांक त्रास दितात, तांच्या फोटोग्राफी करतात, तांच्या घरा कडेन येवन त्याच बरोबर तांच्या जनेलांचेर थापटां मारतात, फातर मारतात आनी खूब त्रास दिता अशी तांची कागाळ आसा।